देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाच्यानो कार्मेल किरण आयच्या दिसाच्या नियाळाक तुमकां समेस्तांक हांव मोगाचो स्वागत मागतां। आज एक वर्तो दीस आमकां भगवंत हप्त्यांत ही पास्काची त्रिदूम आमी आचरण करच्या वखता आयचो हो ब्रेस्तार पवित्र ब्रेस्तार संप्रदाया प्रमाणे निमानो ब्रेस्तार। आज अख्खी पळय सभा ह्या दिसा थंय संभ्रमता म्हूण सांगीत जेजूचे कश्टाचे दीस जेजूच्या कश्टांचो दीस तो आज आरंभ जाता तरी ह्या कश्टा मदीं आज आमकां संभ्रम आसा आनी तसो आयच्या दिसाचो महत्व म्हूण सांगीत वय मोगाच्यानो निमानो ब्रेस्तार म्हणटच पयले सुवातेर आमी मतीक हाडटा आयच्या दिसा जेजून येवकरिस्ताचो संस्कार वा सक्रामेंत घडलो म्हणून। येवकरिस्ताचो सक्रामेंत म्हणटा आसतना सर्व सक्रामेंता पैकी श्रेष्ठ सक्रामेंत म्हणून हाका आपयतात वा वलायतात। येवकरिस्त जावन आसा काथोलीक पवित्र सभेंत ताच्या भावार्थाचो उगम आनी शिखर म्हणजे सगळे भावार्थी जिवीत ह्या सक्रामेंता भोंवारी बांदून हाडलां वा बांदून हाडूंक जाय आनी हो जावन आसा महत्व येवकरिस्ताचो। तर इतल्या महत्वाचें ह्या येवकरिस्त संस्कारांत कितें आसा, कित्याक आज आमकां हो एक सक्रामेंत भोव महत्वाचो आनी हेर सर्व सक्रामेंत ह्या सक्रामेंता भोंवारी कित्याक वयशा हो दीस सूक्त कित्याक ह्या दिसा त्या जेजून हो सक्रामेंत घडला। जर आमी उगडासाक हाडलें तर जेन्ना मोरयेक बरी खबर देवदूत हाडून येता तेन्ना तो म्हणटा तुज्या कुसव्यांत जल्म मनसो तो देवाचो पूत इम्मॅन्युएल म्हणजे देव आमचे सांगता। तो एक व्हडलो मिस्तेर येदोळ देव तो मनशांक पळोवंक मेळनासलो, दोळ्यांक दिसनासलो, आतां तो मनशा मदें जिवंक येता। इम्मॅन्युएल आमचे सांगता, आमचे बरी तो आमचे सांगता एक जावंक येता, आमचे सांगता तो जिवंक येता। आमचे हें किरकोळ रूप तो आपणायता। व्हडलो मिस्तेर देव आमचे सांगता जिवंक येवचें, आमचे सांगता रावचें आनी घडोवन येता जेन्ना जेजू तिच्या कुसव्यांत जल्माता। जेजू जाता देवाचो रूपकार आनी तो देव स्पिरीट अशें म्हणून आमी जो आमच्या वांजेलांत पळयता जेन्ना तो जेजू समार्याच्या स्त्रिये लागीं उलोवन आसता आसतना त्या बांयच्या कट्या लागीं तो स्पिरीट जावन आसलो देव मनशा रूप घेता आनी मनशा मदीं जिवंक आरंभ करता आनी हें जेजू थंय घडोवन येता। वेळा काळा भायर आसलेलो आल्फा आनी ओमेगा जावन आसलो देव आतां वेळा काळाच्या एका परिमिती भितर तो जिवंक सुरू करता। व्हडलो मिस्तेर मोगाच्या भावनान भयणीनो आनी हो मिस्तेर जेजू थंय रुता जाता मात्र न्ही, हो मिस्तेर जेजू मुखांत्र सगळ्या संवसाराक पासारता वा प्रगट जाता। 33 वर्सां जेजू जियेलो ह्या संवसारांत आनी तांतली निमाणी 3 वर्सां देवाच्या राजाच्या परगेटणेची जेजून आपणाक दिल्लें मिसांव संपूर्ण करूंक वापरलेली आनी भोवशा सगळ्या इतिहासांतच भोव प्रमुख ती 3 वर्सां। 3 वर्सां जें कितें ताणें केलें, शिकयलें, सांगलें तें सगळें आज अमर जावन आसा।
अमर जावन आसा. हर एक ताणें उलयल्लें उतर तें सगळें तें बरोवन घालूंक ना तरी जें तें बरोवन गेलां आनी अधिकृत म्हणून मानून घेतलां. आज त्या उतरां फाटल्यान जायत्या अध्ययन चल्लां. भोवशा संवसारांत खंयच्याय उतरां फाटल्यान तितलें अध्ययन केल्लें ना. आनी आतां आपलें ही परिमीत वेळा काळा भितरली अपरिमीत देवान वापरलेली संपोवन येता आसतना इम्मॅन्युएल जावन आसलो तो देव निरंतर इम्मॅन्युएल जावंक आशेता. म्हणजे निरंतर तो आमचे संगत जिवंक आशेता. एक कूड आपणावन अपरिमीत काळाक जिवंक असाध्य. आनी ह्या खातीर देवान घाल्ली ती वर्ती मांडावळच जावन आसा युकरिस्त. वय ताणें जेजून ताच्याशी सांगलें संवसारा पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो. आनी ती भास ताणें फाळच्याक वापरलेली वाटत जावन आसा युकरिस्त. तातूंत पयले सुवातेर म्हज्या भावन आनी भयणीनो आयचो हो संस्कार आनी सक्रामेंत भोव प्रमुख आमकां कित्याक म्हळ्यार ह्या सक्रामेंता मुखांतर आज त्या देवाक आमचे मदें सदांच जिवेंच भोगूंक आमकां साध्य. आमचे मदें ताचें हजरपण आमकां सदांच नियाळ करूंक साध्य. तो आमचे संगत जियेता, आमच्या हर एका संगतींनी मेतेर जाता. हें आमकां समजून घेवंक साध्य ह्या सक्रामेंता मुखांतर. जेन्ना जेजून हो सक्रामेंत घडलो केवल एकच उद्देश न्ही, बगार जायत्यो संगती ह्या एका सक्रामेंतांत आटापून आसात. देव जावन आसा अपरिमीत जानवाय आनी ताच्या जानवायेक आमी घड घालूंक बिलकूल साध्य ना. जेजू कितें सांकेतीक जावन वापरता तो सांकेत आज पर्यंत अमर आसा. कित्याक तितले गुंडायाचे अर्थ थंयसर ह्या सक्रामेंतांत आटापून आसात वा ताणें वापरलेल्या त्या सांकेतीक गुर्थांत आटापून आसात. वय मगेचनो युकरिस्त घडलो जेजून घेवन हातांत उंडो, गोवांचो उंडो आनी दाकांचो रोस. गोवांचो उंडो आनी दाकांचो रोस पयले सुवातेर आज आमी हाचेर नियाळ करूंक जाय. कित्याक जेजून हो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो रोस विंचलो हो सक्रामेंत घडटा आसतना जेन्ना देव आमचे संगता जल्म आमचे संगता जिवंक आशेता तेन्ना तो रावळेरांत जिवंक येना. व्हडा दरबाराचे जिविताचें ना. बगार दुबळ्या मदें अदीक दुबळो जावन एक निर्गतीक जावन एक निराधारी जावन गोरवांच्या गोठ्यान तो जल्माता. दुबळीकायीच जावन आसलें ताचें व्यक्तित्व आनी ह्याच दुबळीकायेन तो जियेता अखेर पर्यंत. मरता आसतना ताची आस्त आशिल्ली खाली ताणें नाशिल्लो दगलो मात्र. ताका निको पिंकी तसोच म्हणलो फोंड नातलो. कोणाच्यागी फोंडांत ताका दवरतात. कोणाच्यागी गोठ्यान जल्माता, कोणाच्यागी फोंडांत ताका निकेपतात. हें जावन आसलें जेजूचें मनशा जिवीत. आनी अशें तो मनशा मदीं जियेलो आनी ताच्या जिवितांत ताणें ताकाच दुबळ्यांक मदें, निर्गतिका मदें, निराधाऱ्या मदें ताणें ताकाच वळखून घेतलो आनी तांचे मदें ताणें वावर केल्लो. तांचे खातीर तो जियेल्लो आनी हें सगळें आपले आपणाचो उगडास ह्या संवसारांत संवसारा पर्यंत जिवो दवरच्याक ताणें घडयल्या ह्या संस्कारांत सांकेतीक जावन वापरता. गोवांचो उंडो, दाकांचो रोस. कितलोय तो एक मनीस दुबळो आसूं दी बशा ताच्या घरांत एक उडको गोवांचो उंडो खंडीत आसतलो. खंयचेय सुकल्यार
तें सूख अशें ना, कित्याक कनिश्ट दुबळ्या ते मनीस गोवाचो उंडो आसताच. आनी दाखांचो रोस आमच्या गांवांत कशें लिंब्याचो सरबत आमी म्हणटा कोणागेर तें मेळटा, तशें त्या गांवांत दाखांचो रोस. अशें दुबळ्या धाकट्या तें पळोवंक मेळचें, दुबळ्या धाकट्या तें सदांच आसचें. हे दोन संगती जावन दी उंडो वा दाखांचो रोस जेजू वापरता जावन संकेत आपणाच्या उगडापणाचो, आपणाच्या उगडासाचो आनी वर्त्या सक्रामेंताचो. जाल्यार श्रेश्ठ सक्रामेंता थंय जेजू दुबळेंपण वा खालतेपण वा सादेपण वापरता. आनी अशें ह्या सादेपणांत हो येवकरीस्त तो घडटा. दुसऱ्यान जेजूचें जिवीत जावन आसलें हेरां खातीर भेटयलेलें. तो आपणा खातीर आयिल्लो न्ही, बगर हेरां खातीर. तातूंत तो हेरां खातीर तो जियेता, हेरांच्या बरेपणा खातीर तो वावुरता. आनी निमाणें ताचें बलिदान तें कुर्सार ताणें भेटोवंक आसलेलें तें सगळ्या संवसाराच्या सोडवणे खातीर, पातकाच्या फारीकपणा खातीर तो ताणें पाताक करूंक ना. बगर मनशा कुळान येदोळ आदारल्या, तो व्हड आदारल्या आनी मुखार आदारूंक आसच्या सर पातकांचें मोल जावन तो आपणाकच कुर्सार भेटोवंक आयित्तो जाल्लो. त्या कुर्सार ताची कूड बेसां जावंक आसली, ताचें रगत व्हारोवंक आसलें. आनी जें कितें ताणें दुसऱ्या दिसा करूंक आसलें तें फुडल्या दिसा शिसा मुखार सांकेतीक रितीन करता आनी म्हणटा हळ्या आबळे हांगासर आसा. ओ उंडो म्हजी कूड कशें हांव तुमकां मोडून दितां, तशें फाल्यां म्हजी कूड मोडून बेसां जातली संवसाराच्या सोडवणे खातीर, पेल्याच्या बरेपणा खातीर. ओ वायन म्हजें रगत फाल्यां कुर्सार तावन हे म्हज्या कुडींत आसलें रगत निमाणो थेंब पर्यंत सोडवणे खातीर, संवसाराच्या नितळ्या खातीर तें व्हारोवतलें. आनी हें तुमी उगडासान करूंक जाय. आनी त्या वेळार जेजूची आशा जावन आसली की जें कितें ताणें त्या दीस केल्लें तें निरंतरी ह्या संवसारांत करूंक जाय. कित्याक ह्या मुखांतर जें कितें ताणें संवसारा पासत केल्लें तें निरंतरी मुखार व्हरूंक जाय आसली, ही जावन आसली ताची आशा. आनी ह्या खातीर हो संस्कार तो ह्या अर्थभरीत संकेता मुखांतर घडटा आनी आपणाकच संपूर्ण रितीन तो समर्पण दिता. जेन्ना लाजाराक जिवंत करूंक गेल्ल्या तेन्ना जो कोण म्हजें मांस खाता, रगत पियेता, तो ससनाक जियेता म्हणलें उतर ताणें परगट केल्लें. आनी जो आमच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत ह्या विशयांत आमी सविस्तार रितीन वाचता आनी आयकता आनी नियाळ करता. जेजूचें मांस आनी रगत सेवचें म्हळ्यार कितें? जेजूचें मांस आनी रगत सेवचें म्हळ्यार केवल तें शारिरीक मांस आनी रगत मात्र न्ही. जेजूचें मांस आनी रगत सेवचें म्हळ्यार ताचें व्यक्तित्व आमी आपणावचें, ताचें व्यक्तित्व आमी आपणावन आनी एक क्रिस्त जावन ह्या संवसारांत जियेवचें. त्या देखून हो संस्कार तो एका जेवणाच्या वातावरणांत तो घडटा. निमाणें जेवण ताच्या शिसांक सांगता, तो जेवण आसता आसतना त्या जेवणाच्या संदर्भार हो संस्कार घडटा आनी एका जेवणाच्या अर्थानच तें तो सगळ्या संवसाराक दिता. आज आमी मिसा वेळार तें पवित्र जेवणांत वांटिल्लीं जाता अशें म्हणटा. हर एक जेवण आमी जेवचें तें आमच्या कुडींत आमची कूड जावन बदलता. जावं दी शीत, जावं दी नुस्तें, जावं दी इतर खंयचेंय खाण आमी खाता तें आमची कूड जावन बदलता. जावं दी आमचें मांस, जावं दी आमचे केस, वा जावं दी आमची सकत, कितें आमच्या कुडीक जाय तें जावन बदलता. पूण हांगासर जेन्ना आमी हो उंडो आनी वायन सेवता, प्रत्येक जाण तो पवित्र कुमगार सेवता, तेन्ना
आमी जेजू जावन बदलता कोणाक आमी सेवता त्या उंड्या रुपार ताचें व्यक्तित्व आमी आपणायता आनी ताचे बरी जियोंक आमी प्रयत्न करता वा करी जाय म्हणलो तो अर्थ ह्या एका संस्कार मुखांतर आमकां कळीत जाता आनी ह्या खातीर हो एक व्हरतो सक्रामेंत आमकां क्रिस्तांवांक क्रिस्त हांव वा क्रिस्त हांव जावन ह्या संवसारांत हांवें जियेजय जाल्यार खंडी जावन त्या क्रिस्तान आमचे भितर जिवंक आसा आमी त्या क्रिस्तांतय एकवटोंक आसा आनी हो सक्रामेंत त्या क्रिस्तांतय आमकां एकवट हाडटा आनी एक क्रिस्त जावन जिवंक आमकां कुमो करता आनी हो सक्रामेंत निरंतरी ह्या संवसारांत आसूंक जाय न्ही केवल एक उगडास बगार तो हर एका दिसा त्या पवित्र अल्तरांत घडोवंक हे जाय म्हणल्या एकाच उद्देशान तो मणयाऱ्यांक नेमा करता वा याजकांक नेमा करता वय त्या दीस ते जेवण करता आसतना केन्ना हे तुमी म्हज्या उगडासा करा म्हणटा आसतना थंयसर आसलेले सगळे ते 12 जणी याजक जातात याजकाची वोड तांकां मेळटा त्या देखून आयच्या दिसा येवकरिस्ताचो सक्रामेंत आमी संभ्रमतना याजकाच्या संस्करणी हो सक्रामेंती घडलेलो संभ्रम आज आमी आसा करता आज याजकांचो दीस आज प्रत्येक जावन आमी याजका खातीर मागूंक जाय कित्याक आज याजक त्या जेजूच्या रुपार वा जो आनी एक क्रिस्त जावन हो संस्कार आमकां परत परत दिवंक शकता हो आनी एक व्हरतो मिस्तेर जो पॉल दुसरो पापसाहेब परवा ताका सांत म्हणून पासारतात तो म्हणटालो एक याजकी बेसाचे आपोवणें देवाचे देणेंतर आनी एका कुशीन तो एक मिस्तेर देवाचे देणें कित्याक देवान तें दिलां आज हांव एक याजक पूण म्हाका कळीत ना हांव कित्याक याजक म्हणून म्हाका कित्याक त्या देवान याजक जावन आपयलां हांव कांय भगवंताच्या कुटुंबांतलो न्ही वा खुद्द हांव कांय भगवंत न्ही म्हजे ते अस्खतकयो आसात म्हजे ते जायते उणेपण आसा पूण आज अर्थ अभिमान म्हाका भोगता की हांव एक याजक कित्याक ताणें म्हाका आपयलां ताणें म्हाका तेल लायला म्हाका ताणें अभिशेक केला आनी ताच्या राजांत वावरूंक ताणें म्हाका नेमक केला न्ही म्हज्या जाणवाये खातीर न्ही म्हज्या तालंता खातीर न्ही म्हजे ते असल्या बऱ्यापणा खातीर बगार फकत ताच्या कुशेक लागून ताणें म्हाका विंचलां आज एक मोलादीक आपोवणें म्हजें दायज जावन आसा एक याजक जावन आनी खंडीत जावन जो पॉल दुसरो म्हणटा एका कुशीन हे एक देणेंतर आनी एका कुशीन ते एक मिस्तेर हांवें सांगलें म्हाकाच कळीत ना कित्याक म्हाका विंचलां कित्याक हांव आजून एक याजक जावन आसा हो एक मिस्तेर सगळें ताच्या कृपे वरवीं सगळें ताच्या देण्या वरवीं म्हजें म्हणलें हांगसर कांय ना हांवें खाली म्हाकाच ताच्या हाती समर्पण दिलां मात्र म्हजें म्हणलें कितें आसा तर ती म्हजी अस्खतकाय म्हजें उणेंपण आनी म्हजे पाताक आज हांव म्हज्या वडिलांक म्हज्या पापाक आनी देवादीन मम्मीक हांव आभारी जावन आसा केन्ना हांवें सांगलें म्हाका एक याजक जायचें कुशेन आनी उदारपणान तांणी जायत पुता म्हणून म्हाका धाडलें मात्र न्ही सर तिचो पाठिंबो आनी आधार दिलो कुटुंबांत मालगडो तरी म्हाका तांणी कुटुंबाची कसलेय समस्ये वा कसलीय जबाबदारी हांवें सेमिनारी गेल्या उपरांत म्हाका पाशार करूंक नात संपूर्ण रितीन एक बरो याजक भगवंत याजक जायचे म्हणली तांची आशा ती अजून आसा आज बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार आमच्या समाजान देव आपण उणी जाल्यांत याजकी बेस आपणाव मुखार सरचे सले मस्त उणें पयले स्वतेर कुटुंबांत भुरगींत नांतर दुसऱ्यान उत्तेजन आनी पाठिंबो तांकां मेळना प्रत्येक जावन कुटुंबांत जावन कित्याक आज आमच्या घरांनी सडावत याजकां विशयांत केंडून उलोवचें एका रितीचेर ऋणात्मक चिंता पुस्त आज समाजांत एका याजका विशयांत वाळटा जावंक पुरो कारण साबार आसतात पूण मोगाचें उगडास दवरा आमी मनीसच आमचे थंय
मांस आनी रगतच आसा. जें कितें अस्खतकाय तुमचे थंय आसा त्यो अस्खतकाय आमचे थंय आसात. वय आमी जैत व्हरूंक आसात. हें एक झुजू आनी एक सांगतच एक सवाल. जायते फावटी ह्या सवालांत आमी जिखोवंक पुरो वा सोलोवंक पुरो अशें म्हणून घरांनी वा बारांनी वा सांते पेट्यांनी उलोवचें न्ही. ह्या वेळार हांव तुमकां सांगूंक आशेता मोगाचेनो, देवान आमकां विंचलां न्ही आमचे थंय आसलेल्या त्या गटायाक लागून वा सक्तेक लागून वा जानवायक लागून वा दृढ मनाक लागून न्ही. जेन्ना देव विंचता तो अस्खत्यांक विंचता. ते सुरविल्ले 12 जण तांचे थंय व्हडलें तांचे ओडपण म्हणल्यार कांयच नासलें. ते निमाणे जेवणा वेळार सालुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता झगडटाले. तांकां तो विंचता. सांगूंक दिवच्याक वा सांगून दाखोवच्याक संवसारांत देवाचें राज न्ही मनशा सक्तेन चलता बगा देवाच्या सक्तेन. विंचलेले 12 जण जेजूनच तांकां वोट दिली. 3 वर्सां जेजूनच तरबेत तांकां दिली. कितें जालें? हे 12 जण 24 वरां भितर तांकां वोट मेळिल्ल्या 24 वरां भितर त्या वोट दिल्ल्या जेजूकूच सांडून ते पयस धांवतात. तांदले भितरले 2 जण एकलो नेगार करता तर आनी एकलो घातान पाराधीन करता. ही जावन आसतली संवसारांतल्या पयल्या याजकांची अवस्था. तर आजकाल कांय एक याजक हेणे तरेन सुकोवन पडचें तें कांय व्हडलें नांवाल न्ही. सहज रितीन आमी घेजय अशें म्हणून कितें घडटा तें दोळे धांपून आमी पळयजे म्हूण हांव सांगना. केन्ना एक याजक सुकोवन पडटा, तुमकां बगता तो सुकला तर वसा सांगा, फादर तुमी आमचे मुखेली धार्मीक मुखेली आमी तुमकां पळयता. जर तुमचें जिवीत अशें तर आमकां नालिसायेचें आनी स्कांदलाचें. दया करून तुमचें जिवीत बदलया वचून सांगा खुद्द. ही तुमची जबाबदारी. म्हजे थंय आसलें जायतें उणेपण आज हांव सांडूंक सकलांतराका कारण जायत्यांनी म्हाका तिदविलां. आनी असलेंच आमी एका याजका थंय करूंक आसा. दुसऱ्यान इतलें सांगून जाल्या उपरांत त्या घरा वचून त्या याजका खातीर मागा. आमच्या घरांनी केन्ना आमी याजका खातीर मागता तेन्ना ताका आमच्या मागण्याचें बोळ मेळटना ताचें याजक जिवीत बऱ्या रितीन सांबाळून दवरूंक ताका साध्य जाता. तर मगच्या भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा एका कुशीन आमी एवकरिस्ताचो संभ्रम नियाळ करता आसतना हो संभ्रम आमच्या जिवितांत सदांच आचरण करूंक आमकां दिल्या याजका खातीर देवाक अर्घां दिवया. ह्या एवकरिस्त सांगता आनी एक प्रमुख विशय आसा तो सेवेचो विशय. पण आयच्या दिसा हांगासर वेळाचो अभाव आशिल्ल्यान ह्या विशयांत हांव नियाळ करूंक वचना. कित्याक म्हळ्यार हो एक विशय भोव विस्तारायेन आमी नियाळ करूंक जाय. आज आमचे क्रिस्तांवपण आनी थंयसर सेवा नांतर भोवशा ह्या क्रिस्तांवपणाक आनी आमच्या जिविताक थंयसर ताळ पडना. पूण ह्या विशयांत आमी आनी एका दिसा नियाळ करया. पूण आयच्या दिसा त्या देवाक आमी अर्घां दिवया ह्या 2 महान देणी ताणें आमकां दिल्ले खातीर. पयले सुवातेर हो एवकरिस्त सक्रामेंत त्या मुखांतर तो आमचे मदें सदांच जी येता इम्मॅन्युएल तो जावन आसा. ह्या खातीर आमी ताका अर्घां दिवया. आनी आमचे मदें घडोवन येवच्याक ताणें आमकां याजकांक दिलां. आज ह्या याजका खातीर आमी अर्घां दिता आसतना ह्या याजका खातीर मागया. जर तर तांचे थंय कांय उसवडणें आसा सुदारसून व्हरया. आनी सांगतच आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांत देव आपोवण्याक पाठिंबो दिया. आमगेर सदांच देव आपोवण्याचें मागणें आसलें. अशा ताका लागून हांव आज याजक जालां जावंकी पुरो. आमच्या कितल्या घरांनी आज हें देव आपोवण्याचें मागणें आमी म्हणटा. आज आमकां याजकांची गरज आसा. आनी हो याजक तुमच्या घरांत तुमच्या कुटुंबांत उदेवून येवंक साध्य आसा. पूण हाका सहकार दिवंक तुमी तयार आसात गे तर खंडीत जावन आयचो संभ्रम अर्थाभरीत सांगतच म्हत्वाचो जातलो. तुमकां सुमेस्तांक ह्या दिसाचे शुभाशय हांव पाठयता आसतना एवकरिस्तांतलो जेजू आमचे मदें सदांच तो जियोवन दी आनी आमकां ताच्या कृपेन भरोवन दी म्हणून
मागया. आमेन.